पयली पावट ह्या 16व्या शेंकड्यांत मातदे कॉन्व्हेंटांत जेजू दिश्टी पडलो, कुर्साची निशाणी खाला. दुसरी पावट बोविस्ता दोंगरार आनीक एक पावट दिश्टी पडलो. आनी तिसरी पावट बागेवत मोनिकाच्या कॉन्व्हेंटांत तिसरी पावट कितलेशे पावट थंय दिश्टी पडलो. आनी ह्या कुर्सार उमकडून आपली गोळटी दुखां रोगतान बोलिल्ली दुखां ताणें घडयली ह्या पवित्र शाराचेर. प्रितीच्या भावां भयणीनो, कितली आमी सुभागी ह्या पवित्र शारांत आमी हांगा आसूं. ही बापाची निशाणी आमकां, बापाचो मोग, जेजूचो मोग ह्या पवित्र कुर्सांतल्यान आमी आमचो शेळेमोळो भावार्थ अदीक जागो. जेन्ना आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत हांव म्हणटालो, सगल्यांच्या जिवितांत तोरी तोरीचे कश्ट आमी भोगता, जावं त्या मोनाचे, काळजाचे, भावनांचे, पिडेचे, आमच्या जिविताचे प्रश्न तोरी तोरीचे आमी सगळीं तोरी तोरीचे कश्ट भोगता. जे तरेन सुरवातेक हांव म्हणटालो, आय कंप्लेन दॅट आय हॅड नो शूज टील आय सॉ अ मॅन हू हॅड नो फीट. सगल्यांक आमकां तोरी तोरीचे कश्ट आसा. हे कश्टांनी आमी निराशी आमी जावची न्हय. निराशीपण आमचे निसणटण आमकां लागीं हाडटा. पूण जेन्ना आमी हे कश्ट आमी जेजूचेर आमचे दोळे लावन ह्या कुर्सार उमकळटल्याचे जेजूचेर आमचे दोळे लायता आनी दर एक दिसाची वाट आमच्या भावार्थाची यात्रा आमी चलता, ती केन्नाच निर्फळ जावची ना. कित्याक हे कुर्सार उमकळलेल्या जेजू सवे सगळी आमकां शक्ती, बळ, पेकोवणी, सुटका आनी सोडवण फावो जाता अशें आसा. उबी रावया आनी वेळार सगळे आमचे हुस्के कोंती, आमचे दुखी, आमच्या गोराब्याच्यो पिडा सुरवट जेजूक आमी उक्त्यो करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगा पासत कश्ट दूख सोंसूंक पडटात तेन्ना आपले क्रिस्ती लोकांक बोरमाशाचे नमुने जावं तांचे पासत देवाची गोठाय मागुया. कितलेशा ल्हान भुरग्यांक जल्माच्या आदींच कश्ट दूख सोंसचे पडटात. बऱ्या दोतोरांनी, नर्सींनी आनी तांच्या आवय बापायनी ह्या सुपुल्ल्यान देवाच्या मोगान वेगो तांचो बरो परामोस करूं आनी सगळे उपाय तांचे बोलाके पासत तयार करूं देवाची कृपा तांचे पासत मागुया. भाग्यवंत फ्रांसिस्काचेर बावार्थ धरून आयज कितलोसो लोक ह्या माटवान पेकोणे पासत बावार्थान आयला. हे वेळार आमी जोण एकली आमच्या कुडीचे, मनाचे, भावनाचे आनी आत्म्याच्या दुयेंसाक हाजीर जावया आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां पूर्ण पेकोणी फावो कर म्हूण देवा लागीं कालतेपणी मागुया. जेजूक एकवटून जायते कश्ट दुखांक लागून निराशी जाल्या, जावं पेली घरचीं, शेजारी, ऑफिसांतलीं, कोणूय क्रिस्ती व दुसऱ्या धर्माची भाव भयणांक बोरवाशांची किर्नां जागो भावार्थान आपलें जिवीत तिरावूं देवाचो उपकार आनी कृपा मागुया. ह्या वेळार आमचे हात जोडून आमचे दोळे धांपून सगळीं जी आमी मागची आसा अदीक करून आमच्या कश्टांचो पासू द सफरींग डायमेन्शन जावं आमचे खासगी आमच्या कुटुंबाचे पवित्र सोबीचे हे वेळार जेजूक समोर पळोवया
आनी मागणी ताचो लाभ आमकां घेवया. सोर पदवीधरा आनी सासणांच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कोश्टवतल्यांची तूं गोठाय. सोर तोरांच्या कोश्टां दुखांतल्यान तुका उलो मागतेल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयालयाची कोणवाड्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण, संतोष, सुटका आनी पेकोणी ती भोगूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. बसूया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. उबी रावया. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतल्यान मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडी पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपसोलें, रुखांतान जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जैती वोन चाललो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैती वोन चालल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगात आमचेय तळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. ते स्पुरींचे वोन जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato good borgo tuja. बापा, जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बामा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पुर्जुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची उदीक करून पिडेवंतांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार माई देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागयोन चुजे बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Gesù forfì, piace Gesù sagata, piace Gesù dai, povitratmia ek ponar, sorpod vedar papa, sorvandonani voi moftuka, sasraja sasna. प्रितीच्या भावां भयणीनो, ही भवार्थाची यात्रा आमी करता आसतना आमी एकसुरी नाव. तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. इतलो भवार्थ आमी हे जेजूचेर आमी स्टापूं. जेजू आमकां केन्नाच फटयना. हे वाटेर सुरवात ती आमची शेवट पर्यंत हे यात्रेन जेजू आमकां सांगात करता. हे मिसाची भेट जावं दुसरे तरेन देवाचें उतर आमकां सांगात करता. हीच ताची बुजवण गोठाय घेवन सगळे आमचे कोश्ट 2 दिसाचे जेजूक समर्पण आनी तातूंतल्यान फावो तो बरोवसो आमी एक एकल्यान घेवन ही वाट सोंपोवंक